राती जवळ 7:30 पावणे 8 हांगासर उजो लागलो आणि उजो लागण्या फुडें आमी गांवच्या लोकांक उलो मारलो. गांवच्या लोकांनी येवन प्रयत्न केलो बरोच. तेंच्यांनी सुरवात केली उजो पालोवपाक आणि तेच्या नंतर फायर ब्रिगेड आयली. 10 मिनटां भितर कुणयच्यान पयली फायर ब्रिगेड पावली हांगासर आणि मागीर तेंच्यांनी ताबो हातान घेतलो आणि तेंच्यांनी उजो पालयलो. गांवचे सगळे लोक फायर ब्रिगेडवाले तशेंच गांवचे आमचे पंच सरपंच तेंच्यांनी खूब मोलाचें सहकार्य केलें आमकां. त्या बद्दल हांव गांवच्या लोकांचो आणि फायर ब्रिगेड कुंडय स्टेशन फोंडा स्टेशनाचेर एक गाडी आयली, तशेंच ओल्ड गोवाच्यान एक गाडी आयली. तिनी फायर स्टेशनाचे जे कोण कर्मचारी आसा तेंचो हांव अत्यंत आभारी आसा. तसोच गांवच्या लोकांचो सुद्दां तेंच्यांनी जें कितें सहकार्य केलें. राती लायट नाशिल्ली आसतना सुद्दां आपल्या घरांतल्यो कळश्यो बालद्यो घेवन येवन सुद्दां तेंच्यांनी हांगासर उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आणि उजो पालयलो तेंच्यांनी. त्या बद्दल तेंचे हांव अत्यंत आभारी आसा. कितें कांय समजुपा मार्ग ना आनी कसो उजो लागलो बिलो म्हूण कांय कळपा मार्ग ना. गोरवां आशिल्लीं 4 गोरवां आशिल्लीं. उदो लागण्या फुडें आमकां जेन्ना कळ्ळें उजो लागता अशें म्हणून त्या बरोबर आमी गोरवांक सोडून घातलीं. आमी गोरवां गेलीं भायर. तण आशिल्लें मळ्यार तें सगळें गेलें, पाखें गेलें सगळें. आनी अशे तरेन तुमी आतां पळयतात ती कितले अशे लॉस तुमी सादारणपणे 5 ते 6 लाख रुपया लॉस आसा अशें दिसता एकंदरीत अंदाज. हांगा रस्ते जर पळयले सामके अशीर आसा पण गाडी पावली काय म्हणटा. गाडी थंय जवळ जवळ हांगासरल्यान 100 मिटराचेर गाडी रावली फायर ब्रिगेडीची आणि थंयच्यान तेंच्यांनी पायपलायन तेंची जी पायपां आसता ती जॉयन केली. पायपां जवळ जवळ 3 पायपां तेंच्यांनी व्हडली जॉयन केली आणि हांगासर तेंच्यांनी पायपां हाडलीं आणि तेंच्यांनी तो उदो पालयलो. तेच्या फाटल्यान आनी एक गाडी आशिल्ली. अशे 2-3 गाडयो आशिल्ल्यो फाटोफाट. म्हणजे एक सपना फुडें दुसरी गाडी लायली तेंच्यांनी रोखडीच. अशें करून जवळ जवळ म्हाका दिसता 7 काय 8 गाडयो तांकां उदक लागलें तें उजो पालोवपाक. येदो व्हडलो हो उजो आशिल्लो. म्हणजे जवळ जवळ हांगासरल्यान 100-200 मिटरा वयल्यान हो उजो दिसतालो. इतको वयर पर्यंत उजो पेट्टालो हो. तणाक पयलीं पेटलो तण आशिल्लें. तण आशिल्लें त्या तणाक पयलीं पेटलो उजो. मागीर घराक मागीर वयर पाख्या कणी हेका पाख्यात पेटलें तें सगळें. नाव कितें? म्हजें नांव भुशण निलकंठ भावे.